स्वत मानतान देवाक सूरपुदेदार बापाक स्वर्गा आणि पृथ्वीच्या रुजणाराक आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्यावर वी गुरबी सांबावलो हांव कुवार मरीत हांवें जल्मलो पोंच पिला काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो स्वर्गार चडलो सूरपुदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय तुयतान जिव्यान मेल्ल्यांची मसुबी करून येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकतार पातकाचे भोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्यो आपा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. सांत आंतून ओचोरियांचो मिलाग्रीचो सांत आंतून ओचोरियांचो मिलाग्रीचो सांत आंतून ओचोरियांचो मिलाग्रीचो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आमच्यो आपा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. सांत आंतून ओचोरियांचो मिलाग्रीचो 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आमचो दिसपटो इग्राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बोगशिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां तारणेन पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू 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 आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमच्यो आपा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. सांत आंतून ओचोरियांचो मिलाग्रीचो सांत आंतून ओचोरियांचो मिलाग्रीचो सांत आंतून ओचोरियांचो मिलाग्रीचो सांत आंतून ओचोरियांचो मिलाग्रीचो सांत आंतून ओचोरियांचो मिलाग्रीचो
सांतांतो नोचोरियांचो मिलाग्रीचो सांतांतो नोचोरियांचो मिलाग्रीचो सांतांतो नोचोरियांचो मिलाग्रीचो सांतांतो नोचोरियांचो मिलाग्रीचो सांतांतो नोचोरियांचो मिलाग्रीचो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आमचो दिसपटो इग्राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें फुडें दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू 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 आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन। आमचो बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं सांतांतो नोचोरियांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतो नोचोरियांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतो नोचोरियांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतो नोचोरियांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतो नोचोरियांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतो नोचोरियांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतो नोचोरियांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतो नोचोरियांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतो नोचोरियांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांतांतो नोचोरियांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन। सोमिया काकूत आमची कोर जेजू क्रिस्ता काकूत आमची कोर सोमिया जेजू क्रिस्ता आयक आमकां जेजू क्रिस्ता दुलोबायेन आयक आमकां देवा बापा स्वर्गीच्या काकूत आमची कोर देवा पुत्रा संवसाराच्या सुरवणदारा काकूत आमची कोर देवा इस्प्रिता सांता काकूत आमची कोर पवित्र इदादी एकल्याच देवा काकूत आमची कोर सांता मोरी सोयंबाचे पातकां बीन गोर सांबाळलेले माग आमचे पासून सांत आंतोन लिस्बोआच्या माग आमचे पासून सांत आंतोन सेराफीनचे उर्दीच्या ओनोदा माग आमचे पासून सांत आंतोन तेस्तामेंताच्या आर्का माग आमचे पासून सांत आंतोन स्वर्गीचे जाणवायेच्या भोक्तिस्थाना माग आमचे पासून सांत आंतोन प्राचिताच्या विजमिता माग आमचे पासून सांत आंतोन कालतेपणाच्या आरशा माग आमचे पासून सांत आंतोन निती पाटी वेतेल्या माग आमचे पासून सांत आंतोन आंगसुकाचेर जोईत व्हरतेल्या माग आमचे पासून सांत आंतोन कुर्साक लबडलोल्या इश्टा माग आमचे पासून सांत आंतोन वांजेलाच्या जोलट्या आपोसला माग आमचे पासून सांत आंतोन ओन भावात्याच्या कापेऱ्या माग आमचे पासून सांत आंतोन देंवचाराच्या कापेऱ्या माग आमचे पासून सांत आंतोन सोपुर्णाईच्या प्रतिमाना माग आमचे पासून सांत आंतोन कोशेन मार्तिरा माग आमचे पासून सांत आंतोन पातक्यांच्या उजवाडा माग आमचे पासून सांत आंतोन विजमिताच्या बुजवणदारा माग आमचे पासून
सांत आंतोन नेणटेपणाच्या राखणारा, माग आमचे पासून. सांत आंतोन जो उलोवणें दिताय मोन्यांक, माग आमचे पासून. सांत आंतोन जो दुसरी दिताय कानबेऱ्यांक, माग आमचे पासून. सांत आंतोन जो भायर घालताय देंवचाराक, माग आमचे पासून. सांत आंतोन जो गुलाम जालेल्यांक सोडयताय, माग आमचे पासून. सांत आंतोन जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय, माग आमचे पासून. सांत आंतोन जो मेल्ल्यांक जिवंत करता, माग आमचे पासून. सांत आंतोन जो आंडल्यांक दोळे दिताय, माग आमचे पासून. सांत आंतोन जो तोंट्यांक चलयता, माग आमचे पासून. सांत आंतोन जो सांडलेल्यो वस्तू मेळयताय, माग आमचे पासून. सांत आंतोन जो वाटसुऱ्यांक वाट दाखयताय, माग आमचे पासून. सांत आंतोन जो निती पासून जुस्तेल्यांक सांबाळटाय, माग आमचे पासून. सांत आंतोन जो देंवचाराचे खोटेपण बोजमिताय, माग आमचे पासून. सांत आंतोन गुन्यांवां कास लायतेल्या, माग आमचे पासून. सांत आंतोन नीज देखी नेणटुवायेच्या, माग आमचे पासून. सांत आंतोन सुर्गेच्या निर्मळायेच्या फुलां, माग आमचे पासून. सांत आंतोन मोगाच्या आगट्या, माग आमचे पासून. सांत आंतोन पोळकेपणाची बेपरवा कुतेल्या, माग आमचे पासून. दुस्मानाच्या पासांतली, निवार आमकां सांत आंतोन. विजा आनी वादोळांतली, निवार आमकां सांत आंतोन. सोगल्या पातकांतली, निवार आमकां सांत आंतोन. सोगल्या आमच्या जिविताच्या काळांत निवार आमकां सांत आंतोन. तुजे मजती वरवीं निवार आमकां सांत आंतोन. देवाचे शेळये जी संवसाराची पातकां धुताय, आमकां बोगोस सायबा. देवाचे शेळये जी संवसाराची पातकां धुताय, आयक आमकां सुम्या. देवाचे शेळये जी संवसाराची पातकां धुताय. काकूत आमची कोर सुम्या. सांत आंतोन जो मेल्ल्यांक जिवंत करताय, विनोद कर सोगल्या मरणाचे तोरणीर पावलोल्या पासून आनी आमच्या मोगाच्या मेल्ल्यां पासून. आमच्या अप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची बातकां मुगोस, आनी आमकां तालेन पण दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलली, सर्वेस पूजताय साम, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोईचो पुजेचो. मागीर ती मरिये देवाची माये, आमा बाब्या खातीर विनोदी कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां सदा सदा काळ. सांत आंतोन पुरो जाय नेसलेल्या वांजेलाच्या आपोसला, निवार आमकां देवाच्या दुस्मानाच्या खोटेपणांतली आनी विनोद कर आमच्या पाप सायबा आनी पवित्र इगोर्जे पासून. आमच्या अप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी, आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची बातकां मुगोस, आनी आमकां ताणें पण दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलली, सर्वेस पूजताय साम, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोईचो पुजेचो. मागीर ती मरिये देवाची माय, आमा बाब्या खातीर विनोद कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन. सांत आंतोन पदवेदारा इश्टा जेजूच्या काळजाच्या, निवार आमकां दोगदोगांतली जे आमच्या पातकां वरवीं आमचेर येवंक आसात. आमच्या अप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची बातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पण दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलली, सर्वेस पूजताय साम, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोईचो पुजेचो. मागीर ती मरिये देवाची माय, आमा बाब्या खातीर विनोदी कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन. सांत आंतोन जो भायर घालताय देंवचाराक, दी आमकां आदार जैत व्हरूंक ताच्या पासांचेर. आमच्या अप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलली, सर्वेस पूजताय साम,
ओस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदोईचो पुजेजो. बेगीन मेद देवाची माये आपापिया खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. सांत आंतोन सुर्गीचे निर्मळायेच्या फुलां नितोळ आमकां कोर ओतम्याच्या कोटांतली आनी निवार आमची कूड सोगल्या पेरीगांतली. आमच्या अप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस पूजेताय साम ओस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदोईचो पुजेजो. बेगीन मेद देवाची माये आपापिया खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. सांत आंतोन जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय आमच्या भलायकेंतली आमकां बरी कोर आनी भलायकेन आमकां दवर. आमच्या अप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस पूजेताय साम ओस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदोईचो पुजेजो. बेगीन मेद देवाची माये आपापिया खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. सांत आंतोन जो चलयताय वाटसुरांक बोंडाराक पावय दर्याच्या उदकावेल्यान चलतेल्यांक वो इबाड जावच्या पेरीगांत आसतेल्यांक आनी तोंडाय उचांबोळायेन चाळवलेली लारां जी उचांबोळायतात आमचो आत्मो. आमच्या अप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस पूजेताय साम ओस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदोईचो पुजेजो. बेगीन मेद देवाची माये आपापिया खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. सांत आंतोन जो सोडयताय गुलाम जालेल्यांक निवार आमकां पातकाच्या गुलामपणांतली. आमच्या अप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस पूजेताय साम ओस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदोईचो पुजेजो. बेगीन मेद देवाची माये आपापिया खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. सांत आंतोन जो भुरग्यांक आनी जाणट्यांक दिताय आपल्या सांद्याची बोगणी सांबाळून दवर आमचे कुडीच्या विशोव्यांची आनी ओतम्याच्या गुडांची संपूर्ण बोगणी. आमच्या अप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस पूजेताय साम ओस्त्रे मध्ये तूं सदो आनी सदोईचो पुजेजो. बेगीन मेद देवाची माये आपापिया खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. सांत आंतोन जो मेळयताय सांडलेल्यो वस्तू निर्मी आमकां मेळूं कितेंच आमी ओगणायन ते संवसारांतल्या आनी सासणाच्या सुखाक उपकारतेले. आमच्या अप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका
पूण वायट आहली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस पूज्यताय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोईचो आपू जेजू. बेगीन मेद वाची माई हांव पापयां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सांतांतून मोरेच्या आदाराखाल असलेल्या पेल्यान काड आमच्या आत्म्याचे आणि कुडीचे पेरीक. आमच्या अप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडू दिवं नाका पूण वायट आहली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बोलोली सर्वेस पूज्यताय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोईचो आपू जेजू. बेगीन मेद वाची माई हांव पापयां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सांतांतून जो पावताय सगल्या दुबळ्यांक पाव आमकां आमच्या गरजांनी पोड आणि माणसुगेचो एपार दी तांची गरज तांकां. आमच्यो अप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडू दिवं नाका पूण वायट आहली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस पूज्यताय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोईचो आपू जेजू. बेगीन मेद वाची माई हांव पापयां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सांतांतून लिस्बोआ शारांत जल्मलेल्या आमी जे उपकार आठोवन पुरगुट्टाव अजापाची पदवी आनी आर्गां तुका दिताव तुज्या उपकारा पासून मागताव तुजे ताय पाव म्हूण आमकां सगल्या दिसांनी आमच्या जिविताच्या. आमच्या अप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडू दिवं नाका पूण वायट आहली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस पूज्यताय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोईचो आपू जेजू. बेगीन मेद वाची माई हांव पापयां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. पाप साहेबाच्या ते सवां पासत आमच्या अप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडू दिवं नाका पूण वायट आहली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस पूज्यताय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोईचो आपू जेजू. बेगीन मेद वाची माई हांव पापयां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सुरुवातीक गीत घेऊया. A36 पेज नंबर 20. A36. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुकाय जेजू कृपा दिव. माय मोगाचो युकार आज 11वें 13 सांत आंतोनीचें किरीत भाशेन आज 2 इंतेसांवां. पयलें इंतेसांव 9 वाजता डॉमिनिक फेर्नांडीस आपली भलायकी पासत. दुसरें इंतेसांव साबिता डिकॉस्टा
आपले आनी आपल्या कुटुंबाची बरी भलायकी खातीर मागूंक लायता. तशेंच आज मिसाची मांडावळ करता होली फॅमिली समुदाय नाकेली हांगासर जायतीं कॅन्सराचे पिडेंत आसलेली आमची भावा भयणां तांचे खातीर किरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागूंक लायता. आज जल्माचो दीस समोर उमता वेलेंटिनो फेर्नांडीस आनी पियादाद कुलासो आनी रेयन फेर्नांडीस. किरीत भाशेन ह्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमी मागुया, देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं. आज किरीत भाशेन देवाक दिनवासतात जुजे आग्नेलो फेर्नांडीस आनी फामील, जुआनिता कुरिया आनी सिस्टर मेजिया हांच्या जिविता पासत आनी देण्या पासत. तर देवान तांकां सगळे भलायकीन बरो म्हूण किरीत भाशेन मागुया. बरी भलायकी आपल्या खातीर मागूंक लायता सनी वाज आनी फामील, फेलिक्स आनी मार्टिना, सिस्टर मेजिया किरीत भाशेन तिची बेगीन बरी परतून भलायकी तिका मेळूंक, रॉनन आनी देव डिसोसा, कॉस्मी आब्रांशीस सगल्यांची बरी भलायकी खातीर आमी मागुया. तशेंच मरून गेल्यात ते आमच्या जॉन फ्रांसीस फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावा खातीर सासणाचो विसव दी म्हूण मागुया. किरीत भाशेन पुर्तुगेज पासपोर्ट आपल्याची जाल्या प्रमाण किरीत भाशेन आपल्या खातीर खास मागूंक लायता. सगलीं आमची आमी हांगासर आयल्यांत आमी किरीत भाशेन सांत आंतोनीची मजत मागूंक ह्या वेळार ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता. आमचे खातीर आनी आमच्या गोरसां खातीर देवा बापा मुखार आमी ताचे मुखार दवरून आमकां कुतकुतीत तीन देणी फावो जावंक आमी मागुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आयचो त्रेजानाचो विशय सात आंतोनीचे मजतीन काल्तिकायेन जुट्टी पाळून आनी सौभागिलीपणान वारून जेजूचो पाटलाव करुया. काल्तिकाय एकदम बरयतलो बरो शेगून. काल्तिकायेन जियेता तो मनीस शांती अणभवता आनी जेन्ना आनी दुसरें सोवे काल्तिकायेन वागूंक तेन्ना सगल्यांक आमचो स्वभाव मानता. आमच्या हातांत पदवी वो जुट्टी येता तेन्ना गोरवां फुलूंक येतल्या ताळण्याचेर जैत मेळूंक आनी आमच्या हातकाळा आसलोल्या बराबर सोयभागिलीपणान वावरूंक आमी जेजूच्या पाटलावदाराचें जिवीत जिवंक ह्या मिसान देवाची कृपा मागुया. आनी आमचे भयणीन उदगारलोली ही कल्पना आमचे नदरे मुखार दवरून जायते फावटी आमचें जिवीत खालतिकायेचें जावंक चुकलां. तर ह्या आनी दुसऱ्या पातकांचो उगडास करून बोगसणी आमकां मागुया. आनी सगलीं बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोपविदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायगून सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. ह्या वेळार थोड्योच घडयो गिरावन आमच्या खासगी गोरसां खातीर मागुया. आयज जायतीं जाणां आपलो वाडदीस समरमतात.
काजाराचो दीस समरमतात तांचोय उगडास करून तांचेय खातीर मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगलें तुजेच तावन उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतीन घाल. तशें करूंक आमकां आदार दी. हें आमी विनवती करून मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागिवोन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, आतां तुमचे मोदे आसलोले वडिलांक ही बूद दिता. हांवूय वडील आनी क्रिस्ताचे कोश्टाचो साक्षी आनी दिश्टी पडची आसा ते मोहिमेंत म्हाका वांटो मेळटलो. देवान तुमचे आदीन केला त्या हिंडाचे गवली जायात. तांची राखण करात. बेश्टो कायदो म्हूण न्हय, पूण आपखुशेन देवाक जाय त्या प्रमाणे मेळ्ळे जोडीचे आशेन न्हय, पूण काळजाचे हुर्बेन. तुमचे आदीन आसलोल्याचेर जबरदस्तीन अधिकार चलू नाकात, पूण तुमच्या हिंडाचे नमुने जायात. आनी जेन्ना मुखेल गवली दिश्टी पडटलो तेन्ना बिगोडना तसले मोहिमेचे तुमकां मुकुट मेळटलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. म्हजो गवली सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. सगळीं म्हणुया. गवली सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवली सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितोल व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बोल जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. जबाब. म्हजो गवली सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. काळख्या खोंडांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कणकेन घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करून धीर दिताय. जबाब. म्हजो गवली सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुसपटात, पळेतात, तोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दुमदुमीत तेल वारोयलाय. कुशालकायेन मुरगोटा म्हजो कांसो बंद वता. जबाब. म्हजो गवली सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूट बोळेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवतात. ओर्चीत घोरान देवाच्या म्हजे तिकान सोदांकार. जबाब. म्हजो गवली सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गार. आनी ह्या खोडपाचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवटे तिचेर जोईत व्हरचे नात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत, देखून जागृत रावात. हे मात जाणो जायात, केन्ना चोर येतलो तो घरकार जाणो आसलो जायत जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. म्हणटूच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी रावनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. घरांत
आसलोल्यांक वखदार जेवण दिवंक दोनयान आपल्या गोराब्याचेर सत्या दिल्लो विस्वाशी आनी शाणो चाकोर तो कोण? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता थंय ताका मेळटो तो चाकोर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तो ताका सगल्या आपल्या दौलतीचेर सत्या दितलो. पूण बास्कोळ चाकोर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो धनी येवंक काळाव करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्यां बरोबर जेवंक आनी पिवंक लागत जाल्यार तो रावोन आसलोल्या दिसा तो नकळो आसलोले घडये त्या चाकराचो धनी पावतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी ताची गोत दोंग्या सारकी जायशी करतलो. थंय सगलीं रुदोन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणी भावनो, आयच्या नोवेनाचो सोबीत विशय आमचे मुखार दवरला. खालतीकायेची मनशां जावं खालतीकायेन आमची झुट्टी पाळूंक आयचो सेवादोर तुका आनीक म्हाका आपयता. तर हो विशय एके वाटेन आमचे नदरे मुखार दवरून दुसरे वाटेन हो सेवादोर दवरून भाव भयणानो ह्या नोवेनाचो ल्हान नियाळ आमी करुया. भाव भयणानो, भुरगेपणार आमकां जायत्यो काणयो सांगल्यात आनी तांतली ही एक काणी व्हडाची आनी कोण्याची मानेची. तर आयच्या नियाळाक फायद्याची देखून थटक्यान तुमचे मुखार दवरता. भाव भयणानो, ही काणी अशी वेता. एक खंय ओळ आसलो, मोठो लांब रुंद विशाळ ओळ आसतो आनी ओळा कुशीक खंय एक कोंड्याचें मानेचें झाड आसलें. ओळ खंय सदांच त्या कोंड्याच्यो मस्कऱ्यो करी. कितलो तूं आंगान बारीक, कितलो तूं असोक्त. भाव भयणानो, कोंडो खंय सदांच ताच्यो मस्कऱ्यो आयकतालो ओगोच रावतालो कित्याक आपूण ताचे परस भोव सोक. भाव भयणानो, हे भाशेन जाय तो तेंप गेलो खंय आनी एका दिसा खंय पावसाचो वेळ पावलो. आमचे भाशेन पावस पडटा तशें तांचोय पावसाचो वेळ त्या गांवांत पावलो. भाव भयणानो, वारो सुटलो. व्हडान खंय कोंड्याक सांगलें, चल आतां आमी खेळ खेळुया, एक बॅट लावया. आनी ती म्हणल्यार आमचे भितर कोण बलवंत कोण मजबूत तें पळोवया. भाव भयणानो, तेन्ना खंय कोणयान ताची सर्त मानून घेतली आनी खंय मोठ्ठो वारो सुटलो, मोठ्ठो पावस आयलो आनीक वादळ मळ जाल्या उपरांत जालें तेन्ना खंय व्हड शाती फुलोवन वाऱ्याक फुडो करूंक लागलो. शाती फुलोवन खंय पावसाक फुडो करूंक लागलो. भाव भयणानो, एक मोठ्ठें वारें सुटलें आनी आख्खो वूड वाऱ्याच्या नेटार खंय उमटोन पडलो. जेन्ना वारो त्याच कोंड्याचेर मारतालो, भाव भयणानो, तें खंय मानेचें झाड कोंड्याचें झाड आख्खें बागवलें. वारो सुटलो, पावस गेलो, वारो बंद जालो. कोंड्याचें झाड खंय परत आसलोलें तशें परत उबें रावलें. गोरवाक आनी खंय देवाक पडना. जो कोण ल्हान जाता तो देवा मुखार व्हड जाता. आमचे भाशेन अशी एक म्हणणी आसा, मुयजा साकर खा, वाग जाला कुडका. आयच्या सेवा धर्माचो विशय हेंच आमकां सांगता. खालतीकायेचें जिवीत जिवंक तुका आनीक म्हाका उलो मारता. भाव भयणानो, आयज आमी आमच्याच जिविताचेर नदर मारुया. हांव खालतीकायेन जियेतां तसलो मनीस काय, वा हांव व्हडपणान गोरवान जियेतां तसलो मनीस काय? म्हजे लागीं इतले गिरेस्त काय आसा ह्या खातीर हांव व्हडपणान भोंवता काय? भाव भयणानो, जायते पावटी हांव पळयतां जायतीं आमची भाव भयणां परदेसांत कामाक वेतात. पूण जेन्ना आदीं तीं गोंयांत जियेतालीं तितलें व्हड घर नासलें, तितलें तांचें उदार पसण जायनासलें. जायते पावटी खालतीकायेन उपकार मागोंक ती येय. ल्हानविकायेन सदांच दिसा दिसपट्टी जाप करी. हे भाशेन सोबीत जिवीत आसलें. पूण भाव भयणां, जेन्ना परदेसांत पोटाक लागून कामाक वेतात, तारवार जावं, गाल्फाक जावं, कुवेट जावं, खंयच्याय देशांत जावं 1-2 वर्सां रावून आयल्या म्हणटकूच भाव भयणानो, तांकां आनी आटापूंक आनीक ती मेळनात. तांची कोंकणी जी उलयतात ती आनीक कोंकणी उरोना. तांची कोंकणीचो एक्संट लेगून इंग्लीश जाता, कोंग्लीश जाता. जायते पावटी ती घरा आयली म्हणटकूच घर बांदतात, व्हडली गाडी घेतात आनी कुशीक आसलोल्याक लेगून भाव भयणानो जाप करिनात.
कुशीक आसलोल्या शेजाऱ्याचे सोड मिसाक लेगून शांती दिवपाचो वेळ आयलो म्हणटकूच जायते फावटी भाव भयणानो लोकांक पळोवन एकामेकाक कुशीक बसतात आनी शांती दिवंक हांकडेतात. जो ल्हान जाता देवाक मानवता. आयज आमी आमकांच विचार करुया, हांव ल्हानविकायेन जियेता तसलो मनीस काय, खालतिकायेन भोंवता तसलो मनीस काय, वो व्हडपणान गोरवान जियेता तसलो मनीस काय. ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा, ग्रेस्तांक खाला आपटिता. हें गायनाच्या जेल्यार आसलोलें W16 मारयेच्या तुस्त गितांत आमी गायता उचारता. आयज हो सेवादोर तुका आनीक म्हाका आमच्याच जिविताचेर नदर मारून आमच्याच जिविताची चवकशी करूंक आपयता. बाबरान आयजचो सेवाधर्माचो विशय आमकां हेंवूय सांगता की आपली जुट्टी खालतिकायेन पाळूंक आमकां उलो मारता. बाबरानो एका इस्कॉलांत ही घडणी घडली. एक टिचर आसलोलो, सर आसलोलो. प्रमाणीकपणान तो आपलो वावर करतालो, बेस बरे भाशेन भुरग्यांक शिकयतालो आनी भुरग्यांची वाड बरी जावची, आमचे भुरगे बरे वाडचे, देशाचे बरे नागरीक जावचे ह्या निमतान जायते फावटी तांकां शिटकायतालो. एक बरो खात्रेचो तो सर आसलो. बाबरानो घडलें तें कोण एकलो भुरगो दुसऱ्या इस्कॉलांत साकून ताका ह्या इस्कॉलांत एडमिशन दिलें, कित्याक ताका त्या इस्कॉलांतलो रेस्ट्रिगेट केलोलो आनी ताचे फुडें ताचो कॅरेक्टर बरोच वायट आसलोलो. पूण शेवटाक तो ह्या इस्कॉलांत पावलो. बाबरानो तो तवनाशी भुरगो लेगून ताका थंयसरलो भायर मारलो. जालोल्याचो गूण खंय मेल्या शिवाय वचना असली गोत त्या भुरग्याची आसली. तो भुरगो ह्या इस्कॉलांत आयलो आनी आदले भाशेन आपली तीच तवनाशीपणां करूंक लागलो. सरान शिटकायलो आयकोना जालो, दुसऱ्यांनी शिटकायलो आयकोना जालो. तो पाड आसलो खरो, पूण बाराबरच्या वांगड्यांक क्लासींतल्या दुसऱ्याय वर्गांतल्या भुरग्यांक तो पाड करतालो अशी ताची गोत आसली. ह्या खातीर सराक बरेंच दिसोंक ना. सरान भाव भयणानो ताका शिटकायलो, जायते फावटी सांगलें, कांयच आयकोना. एका दिसा खंय ताचें तवनाशीपण एकदम मोठें जालें. सरान खंय रागाच्या बारार 2 कांसुलार मारलीं आनी ताका खंय क्लासीचे भायर दिमेर दवरलो. आमच्याय भुरगेपणार जायते फावटी आमकांय दवरल्यात जातलें. पूण भाव भयणानो हो भुरग्यान आपल्या काळजांत हें घेतलें. सरान कसोच म्हाका हात लायलो, कसोच म्हाका क्लासींतलो भायर घालून म्हाका सगल्या मुखार लजेक घातलो. भाव भयणानो हो भुरगो क्लासींतलो भायर घातलोलो तो आनीक परतो क्लासीन भितर सरूंक ना. ना म्हूण परतो त्या इस्कॉलांत येवंक ना. ताणें शिकोवपूच बंद केलें, शिकपाचेंच बंद केलें. भाव भयणानो हे भाशेन आडगां नाटकां करून पयशे लोकांक लुटून तो बोटीर गेलो. थोडे पयशे जोडले आनी येवन भाव भयणानो लोकांक हुस्कायले, थोड्याक आपल्या सांगात्यांक इश्टांक घेतले आनी भाव भयणानो इलेक्शनाक बसलो. आमच्या इलेक्शनाक कोणेंय बसूंक जाता. कसलेंय पाप आसल्यार खंयचेय पार्टयेन भितर चल्ल्यार तें धुवून वेता. हें हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. असलीच ताची गत जाली. तो इलेक्शनाक बसलो, निवडून आयलो, आमदार जालो. भाव भयणानो आमदार जाले म्हणटकूच ह्या भुरग्यान पयलें केलें तें ज्या सरान म्हाका इस्कॉलांतलो भायर घातलोलो त्या सराचेर कसलें आडक नाटक केलें, कसलें गाराणें घातलें आनी त्या सराक भाव भयणानो रेस्ट्रिगेट त्या इस्कॉलांतलो केलो, इस्कॉलांतलो भायर काडलो. बाबा सर निराशी जावंक ना, कित्याक सर जाणा आसलो आपूण निरपराधी म्हणून आपणें कांयच करूंक ना. जायत्यांनी तें घातलोलें गाराणें पयस करूंक, पूण तें कशेंच जावंक ना. त्या पावराक सोदरेच्या पावराक लागून ताका भायर घालचोच पडलो. बाबा सर मागीर आपलो दिसपट्टो गिरास ट्युशनाक काडूंक घेवन जेवंक लागलो. बाबा कांय वर्सां भितर जेन्ना ह्या मनशान आपले पदवेचो दुरुपयोग केलो तें पळोवन दुसरे फावटी हो मनीस जेन्ना परतो इलेक्शनाक बसलो तो परतो निवडून येवंक ना. नाळाचें घर खंय सदांच पाड ही गोत ह्या भुरग्याची जाली. आयज बाबा आमच्याय समाजांत जायते अशे भाशेन परिस्थिती आमकां दिसून येता. आयज आमी आमकांच विचार करुया, तुकाय कसली ना कसली जुट्टी आसतली, तुकाय कसली ना कसली पदवी आसतली, कसलो ना कसलो वावर करता थंय तुकाय सोदरी दिल्या जातली. जेन्ना तुका पदवी मेवता, प्रमोशन मेवता, कोदेलीर बसता, तेन्ना तूं खालतिकायेन जियेता काय
वो म्हाका ताणें अशें केलोलें हांव ताका शिकयतलों, ताणें ताका अशें केलोलें हांव ताका बुद्ध शिकयतलों, असली नाळपणां करून आपले सोदरेचो आपले पावराचो दुरुपयोग करता तसलो मनीस काय. आयच्या सेवा धर्मांत असलेंच की आमकां दिसून येता. जेन्ना त्या चाकराक काम आसलोलें तो चाकर खालतीकायेन विस्वाशीपणान काम करता ताका दोनी शाबासकी दितलो आनीक ताका पाती येतलो. पूण जो चाकर आपल्याक दिल्ली जबाबदारी खात्रेन पाडिना, आळशेपणां करता, बेबदीकायेन करता आनीक तेन्ना दोनी येतलो तेन्ना ताका खास्तीचें फर्मण मारतलो. भाव भयणानो, हीच आमच्याय जिविताची गोत. आयज आमच्याय जिविताची गोत. कोण ह्या संवसारांत सदांकाल रावूंक येवंक ना. आयज जरी तर तूं दुसऱ्याक त्रास दिताय, फाल्यां देवा मुखार तुका आनीक म्हाका हाचो जबाब दिवचो पडटलो. जरी तर तुवें ह्या संवसारांत दुसऱ्यांक त्रास दिले, आपले पदवेचो दुरुपयोग केलो, गोरवान भोंवलो, लोकांक त्रास करून जियेलो, जाल्यार घडये देवा मुखार तूं आनीक वयर बसूंक ताच्या मेजार, ताच्या जेवणाच्या मेजार बसूंक पावचो ना. भाव भयणानो, जो ल्हान जाता तो देवाक मानवता. जो खालतीकायेन जियेता तो मनीस 10 जाणां मदें बरेपण जोडूंक पावता. तो सासनाक ताचें नांव अमर उरता. आयचो सेवादोर तुका आनीक म्हाका हेंच करूंक आपयता. बागोंत आंतोनीचे परबेक आमी तयार जाता. ताच्या त्रेजेनांत आमी वांटो घेता. ताचेंय जिवीत जातें ल्हानविकायेचें, खालतीकायेचें. आपूण जिवो आसतनाच मिलाग्र्यो करता म्हणून तो व्हडपणान भोंवंक ना, गोरवान जियोंक ना, पूण आपल्या लागीं घोडटा ते देवाक ताकून आयला आनीक आपल्या वडील सांगता ते भाशेन खालतीकायेन ल्हानविकायेन तो जियेलो. ह्या खातीर आयज बागेंत तो जावंक पावलो. आयज ताच्या नवेनांत, ताच्या त्रेजेनांत वांटो घेता आसतना आमी ताची जिविताचेर नदर मारून आमच्याय जिवितांत ताचे हे गूण आपणावया. खालतीकायेची मनशां जावया. तर मोगाळ भयणी भावनो, आयज ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमच्या जिविताक कितें घेवया. पयली सुवातेर इश्टा म्हज्या, ह्या जिवितांत जियेता आसतना 4 दिसाच्या संवसारांत आमी जियेता आसतना वावर धंदो करता. वावर धंदो करता आसतना तुका आनीक म्हाका कसली ना कसली पदवी आसतली, जोडटी आसतली, कोदेल आसतली. जेन्ना तुका हे कोदलेर कोणें तरी बसयला, तुका ही पदवी फावो जाल्या ती दुरुपयोग करिनाका. लोकांची सेवे खातीर ते वापूर लोकांक त्रास करून जियेनाका. कित्याक जो ल्हान जाता तो देवाक मानवता. जो ल्हान जाता तो 10 जाणां मदें बरेपण जोडूंक पावता. दुसरे सुवातेर आमचे भाशेन सुरवातेक म्हणलां तशें एक म्हणणी आसा, मूय जा साखरका, वाग जा लाकूडका. आमी आमच्या जिवितांत ल्हानविकायेन जिवया, खालतीकायेन जिवया, तेन्ना आमी देवा मुखार व्हड जावंक पावतले. तर ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना हीच कृपा आनीक बळ बागेंत आंतोनीचे मजतीन तुका आनीक म्हाका मागुया. सगळ्यो उबी रावया आनी थोड्यो आमच्यो गरजो, आमची मागणी देवाक उबारुया. आमच्या पाप सायबान, बिस्मानी आनी याज्ञिकांनी आपल्या हाताखाल आसलोले क्रिस्ती पोरजेक शुभ वर्तमानाची वाट दाखोवंक तांकां खालतीकायेन आनी सहभागेलीपणान वावर करपाचे नमुणे जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या देशाचो आनी खेरीत भाशेन आमच्या गोंयचो राजकारबार चलयतल्यांनी गोरवान फुलोना जावंक बोगोर आपलो वावर ल्हानविकायेन आनी खालतीकायेन करून नितीचो, शांतीचो आनी भावपणाचो समाज घडोवन हाडूंक एकामेका सोवे सहभागिलीपणान ते वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. पिडेंत आसलोल्या आमच्या भावा भयणीक पेकोवणी फावो जावंक, वावराड्यांक फावो आनी गरज तितली मजुरी दिवंक,
गोराब्याच्या वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक मोगान आनी रीत रोविशेन वयर काडूंक आनी जेजूच्या पावलांनी पावल घालून चलूंक शिकयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूची सोडवण ह्या मिसा वरवीं सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आनी तांकां एकाच जेजू क्रिस्ताचे गुडार्थ कुडींत एकठांय म्हूण बापा लागीं मागुया. आयच्या दिसा त्रेजेन करूंक इंतेसांव दिल्ल्या पासत मागूंक लायलोल्या पासत तशेंच मिसाची मांडावळ करतल्या पासत सांत आंतोनीचे मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बोदयाळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार आमच्यो थोड्यो गरजो दवरल्यात. तुजी कशी जाल्यार त्यो आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पेटवणे वेळार गीत घेऊया. C8 पेज नंबर 31. C8. म्हज्या भयणी भावनो, हे म्हजें आनीक तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आपले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका वंपताव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो हें आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनीक सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनीक सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें, ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी परजा.
स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भोगताची सोबा देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्याशी सांग दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी खांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया. सुम्या जेजू आमी हो लोकांता आमी एकाची लेपी येता. तितले फावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजे मरण परगोता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूचे कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या वागेवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगले यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगातीत चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सोर काडीत तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुटवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी
स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन होत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सोडय आनी सोरा कांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनीक राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती द्या. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या देवाचे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी दिली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jésus mon Dieu, qui commence au temps, mon chaque salaire a chivé tout cette vie, dorito c'è, carisma bandone, ma caposot, solo Moce cantot, sorga velea unia, e Gesù e tu cașem brautan, tu ce shiva, coslots mataciuna. Goribace, tu ai berar getne, durbonake, Jesu bento solo, tu Jesu gun, tu Gion min prestan, eu e Jesu. Sky.
प्रार्थुया मोगाळ बापा तुवें आमकां वाडल्याय तें जेवण खाण आमच्या पिडांक ओकोत ताचे वरवीं सोर पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक आमकां घटाय दी आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भाऊ भयणीनो वोच सोय घेवन किरीत भाशेन फादर वेझल ताणें सांगलां आपल्या नांव हेझल एच आसा ती वी घालची म्हणटच वेझल पातकूर म्हाजोर्दा हांगासर वावुरता किरीत भाशेन काळजांतान ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आयज देवाचे उतराचेर बरी समजणी दिली त्याय दिसा ताणें दिली देखून काळजांतान सांत आंतोनीचे मजूतीन ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आशिर्वाद पडो म्हूण आमी मागता फादर देव बरें करूं तुका आमकां देणगी आयल्या ते भाशेन एक बऱ्या देखणारान आमकां 10,000 दिल्यात एक बऱ्या देखणारान 2,000 एक बऱ्या देखणारान 1,000 2 बऱ्या देखणारान 500 रुपया एक बऱ्या देखणारान 1,500 रुपया दिला काळजांतान सांत आंतोनीचे मजूतीन तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता कालच्या दिसाक मिसाचें कलेक्शन जालां 12,000 रुपया 980 रुपया आमची तरणाटी किरीत भाशेन सांजाव करतात कोणाकूय तर खुशी आसा आमचे फिरगुजेच्या तरणाट्यांक कितेंय फूल ना पाकळी दिवंक तुमी तांकां दिवचें सामीर हांगासर आसा थंयसर झेवियर आनी जेरिको आसा तुमी तांकां कितेंय ना कितेंय डोनेशन दिवचें म्हणून आमी मागता एक आमच्या बाबान मिगेल आफोसान किरीत भाशेन 1,000 तांकां दिल्यात कोणाक खुशी ताणें दिवचें म्हूण मागता फेस्ताच्या दिसा हावजी आसतली आनी फेस्ताच्या दिसा आमची तरणाटी किरीत भाशेन बास्केट घेवन रावतली तुमी कितेंय फूल ना पाकळी तांकां दिवची ते दिसाक ह्यो आपलो कार्यक्रम बरे तरेन तांणी करूंक उबी रावया सर्वेस पोर तुमचे सवे आसूं आनी सौर पदवेदार दिव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा सांत आंतोनीक मागणें
नोमान तुका सातातोय तूं वर्तताय फूल निर्मळायेचे आनी उकोण क्रिस्तीपणाचो हांव तुका मानतां जाणट्याच्या आनीक देव मोगाच्या बोडव्या आनी खुशाल बरी जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका भरला दिवन भोव खालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणे व्हडा बरवशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां विनोती कोर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका आखांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता हे वेळार थोड्योच घडयो रावन आमचे खासगी करचो भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. मागतां त्या मोगा पासून मिनींग जेजूच्या जो तुवें केल्लोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक कोंतीन सांपडलेल्याच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता. पवित्र सभेच्या सोर मुखेल्यांक कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक तुका समर्पिता तांकां तूं राख आनीक सांबाळ म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक बरे भलायकेन सांबाळ म्हजो दिसपटो गिरास्ती म्हज्या वावराचो फोड म्हाका मेळूं सोर पिडेस्तांक आनी कोश्टवतल्यांक तूं आसरो जा काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक बरें काम आनी फुडार फावो कर भुरग्याचे देणे नाशिल्ल्या काजारी जोडयांक तें देणे फावो कर सोर भुरग्यांक भावार्थान वाडोवंक तुजी मजत लाबय म्हज्या पातकाची कोरी दूख आनीक देवाचो आनीक म्हज्या पेल्याचो व्हडतो मोग म्हाका जोडून दी आनी अशें हे जिणेंत विस्वासान सोम्याची चाकरी करून तुज्या सांगाता सासणाच्या सासणांक बापाक वाखाणूंक ताका बगोवंक आनी आशिर्वादीत करूंक स्वर्गा राजान म्हाका पावय अशें जावं. पिडेस्तां पासत मागणें सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं सोम्याचे नांवी आमचो आदार हे सोम्या जेजू क्रिस्ता सांतातोनीक सोर पिडेस्तांक आनीक निर्गोत्यांक सांपडलेल्यांक सांबाळ करूंक आनीक भलायकी लाभोवंक प्रार्थन कर आमकां तुवें दिलोय ताचे मजतीन कुडी आत्म्याची आनीक मोठी पिडेंत कोश्टवतल्या तुज्या चाकरांचेर चाकोरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनीक तुवें रोचलोल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जीव बरीत कर अशें आमी आमच्या कोश्टांतल्या नितळ जावन बेगीनूच तुजे दयेन भलायकी दवरच्या पावूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसूं तुमकां राखूं तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखार आसूं तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं बापाचे पुताचे आनीक पवित्र आत्म्याचे नांवी आनीक सोर पदवेदार दिवं बाप पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. भाग्यवंत सांतांतोने आमची पासत विनवती कोर प्रार्थुया सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पादोवाच्या भाग्यवंत आतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार पुरगुटणार आनी गरजेक आकांताक सांपडलेल्याचो तीर आनी आसरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूं आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताई. शेवटाक गीत घेवया U25 पेज नंबर 243 U25.
Soda